ह्या मागण्यांत भाग घेवंक तुमकां येवकार दिता. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जशे भाशेन भाग्यवंत इनासान आमकां मागणें करूंक शिकयला, तरेतरेची मागणी ताणें शिकयल्या. एक म्हणजे मेडिटेशन, जाचेर आमी मनन करता. दुसरें म्हणजे कॉन्टेम्पलेशन, म्हणजे आमी तो अणभव घेता. आतां हांव तुमकां चडशे कॉन्टेम्पलेशन शिकयतां. तर आमी कितें करता, हे भाग आसात त्या मागण्यांत. तर पयलो भाग, आमी देवाक हाजीर जाता. आनी जितली आमी देवाक हाजीर जाता तितली आमी ताका सांगता, सायबा तूं म्हजी इंतेसांव, चिंतनां आनी कोरण्यो सारक्यो थाऱ्यार हाड. जशे भाशेन तूं बापाक महिमा हाडटालोय तुज्या उतरांनी कोन्यांनी चालींतल्यान बापाक एकवठोन, तेच भाशेन तुका एकवठोन जेजू म्हजेंय जिवीत भुरग्यांचें, देवाच्या भुरग्यांचें जिवीत जावं. दुसरो भाग म्हणजे आमी ताच्या जिविताचेर नियाळ कोत्ता. आयच्या दिसाची घोडिता ज्या सेवा धर्मांत आमकां वाचपां दिल्ली आसा ती आमी मनयता. तर आमी कितें कोत्ता त्या वेळार, पयले सुवातेर आमकां कितें जाय तातूंतल्यान खोलायेंत जेजूक हाजीर जावंक, त्या प्रमाणें ताचो मोग करूंक आनी ताचो पाटलाव करूंक ही कृपा आमी मागता. कशी मागता? एका प्रसंगाक आयच्या दिसाच्या आमी हाजीर जाता आनी थंयसर आमी आसा म्हणून आमी मनन करता, आमी तातूंत हाजीर जाता. आनी तिसरो भाग म्हणजे 3 वस्तू. पयली आमी पळयता, दुसरें म्हणजे आयकता, आनी तिसरें म्हणजे कितें कोत्ता जेजू, ताच्या कर्तुबांचेर आमी नियाळ कोत्ता. तर हे भाशेन आमचें इंतेसांव, आमचें चिंतप आनी आमचें करप जेजू सारकें जावंक जाय. तर हे सगळें घडोवन हाडच्याक आमची आतां ताळटां हे भाशेन उंठयेन दवरया. कित्याक लागून आमकां पेकोवणी मेवता. हे भाशेन केलें की ना, ही शक्ती भितर घोवन आमकां नॅगेटीव एनर्जी पळय आसा ती काडून उडयता आनी आमी पॉजिटीव जेजू सवें जावंक लागता. आनी दुसरें म्हणजे आमचें मन, आमची कूड आनी आमचो आत्मो एक जावंक लागता. ताका म्हणटा समन्वय, इंटिग्रेशन, जेजू सवें. तर हे भाशेन आमचे हात दवरया, दोळे धांपया, पाट स्ट्रेट दवरया. देव सगल्याक आसा हें आमी म्हणटा. आनी पवित्र पुस्तक आमकां अशें म्हणटा की आमी देवा सवें जियेता, आसांव आनी भोंवता. तर हो देव आमकां अशें आमंत्रण दिता, म्हजे सवें रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सवें रिगून रावतां. आनी ह्या ताच्या रिगण्यांत आमी ताका पयलो वयलो स्थान दिता, ताका आमचो मास करून जिवंक लागता. आनी तो वाडत वचूंक जाय, हांव जाल्यार उणो जायत वचूंक जाय. आनी चवथो भाग म्हणजे सायबीण मायन जशे भाशेन जेजूक आपलें सगळें समोर पिलें आनी तूं म्हाजें सगळें घडोवन हाड, हांव तुका सहकार करतली म्हणून हे भाशेन ती जियेली. तेच भाशेन आमी करया. आनी शेकी सगळीं आमचीं इंतेसां, आमचीं चिंतनां, आमचीं कोरण्यो सगल्यो जेजू सारकी घडोवन हाडूंक आमी ताचे कडेन विनंती करया. प्रत्येक सुस्कारांत आमी जेजूक एकवठोन रावया. सुस्कार घेता तेन्ना जेजून आमी बरोवन येता. जेजू सवें आमचें सगळें भितर हात इतलें चिंतनां, भावना, चाल, आठवणी, मनोभोव सगळें जेजू सवें दवरया. आनी जितलें आमी जेजू सवें सगळें दवरता तितलो ताचेर तो आशिर्वाद घालून आमकां बरें पळय तें अदीक बरें करून दिता. वायट आहा तें काडटा आनी ताच्या जाग्यार आपलें बरेंपण भरून काडटा.
प्रत्येक सुस्कार पूर्णपणे जिवोया. जेजूक आमी कुडींत मनांत ओतम्यान पांयांची बोटां आसात थिंजून तकली मेरेन भरोन घेवन या आनी सगळें ताचें सोब्यां उफेता तितलें ताका समोर पळोवया. सुस्कार भायर सुटना आनी ताच्या नांवांत आमी तें सगळें भायर काडया. जेजू जेजू म्हणत रावया. जेजू काबार सुस्कार जाय पर्यंत आमी जेजूच्या नांवान सगळें भायर काडया. मागीर त्या जाग्यार ताचें बरेंपण भरोन येतलें. आनी हे परी जशी एक आणी आमी नितळ कोत्ता ते भाशेन आमी साफ जातले आनी जेजू आमचें सगळें पूर्णपणे जियेतलो आनी आमी ताचें सगळें. पूण ताचे सेवेक कार्यांत आमी भाग घेतले आमी ताचे सांदे म्हणून. तो आमकां पळयता आमी ताका पळयता. आमी ताचें सगळें एकवटान रावता तो आमचें सगळें एकवटान रावता. जितलो तो आमचें सगळें वाडत वता तितली ताची इंतेसां चिंतनां कर्तुबां आमची जावंक लागतलीं आयच्या दिसा.
प्रत्येक सुस्कारांत आतां आमी जेजूच्या एकवटान जियेता. आमची सगळीं चिंतनां, आमची सगळीं तेसां, आमची सगळीं कोरण्यो जेजूच्या एकवटान धरून ताका समोर पळोवन त्यो तो बदलून काडीत आसा. तर हे परी आमचें तेसांव तें सगळें कित्याक लागून आसा? फकत जेजू सवें ताच्या एकवटान आमी जियेता आनी जशे भशेन ताणें बापाक महिमा हाडली तेच भशेन आमी सगळे ह्या चिंतनांनी उतरांनी कोन्यांनी जेजूची चिंतनां कोन्यो चाल म्हणून बापाकूय आमी महिमा हाडटा आनी दुसऱ्यांची सेवा चाकरी आमी कोत्ता. हे परी देवाचो मोग आमी सगळे जाणांक शिंपडायता आनी ती तो अणभवून ताचो पाटलाव करूंक लागतली. तर ह्या वेळार जेजूच्या एकवटान आमी आतां आसा. तो जेजू सारकी जावच्याक आतां आमी ताच्या जिविताच्या घोडीचेर दोळे लावया, नदर मारया. एक दीस अशें घडलें. जेजू एका सोनवारा दिसा एका शेतांतल्यान वेतालो आनी ताचे शिश्य फुडें चलत आसतना कोणश्यो तोडूंक लागले. तेन्ना फारिसेवांनी ताका म्हणलें, पळय, सोनवाराचें करून वचो तें काम ते कित्याक कोत्तात? आनी ताणें ताका सांगलें, गरज पडली आनी आपणाक आनी आपणा बरोबर आशिल्ल्यांक भूक लागली तेन्ना दाविदान कितें केलें तें तुमी केन्नाच वाचूंक ना बी? कसो तो अबियातार परम याज्ञीक आसतना देवाच्या घरांत गेलो आनी याज्ञिकां भायर येरांनी खावंक नजो आसलोले देवाक भेटयल्ले ते उंडे ताणें केले आनी आपणा बरोबर आशिल्ल्यांकूय दिले. ही सगळी खबर तुमी वाचूंक ना? आनी ताणें ताका सांगलें, मनशांक सोनवारा खातीर करूंक ना, पूण सोनवार मनशां पासत केला, म्हणटोच मनशाचो पूत सोनवाराचोय दोनी. आमी जेजूच्या जिवितान ही घडीत घडलेली आसा ताका हाजीर जाल्या, पूण आतां आमी तातूंत भाग घेवया.
आमी थंयसर आसा एका दिसा शेनवाराचो दीस तो शेतांतल्यान चलतना हांवूय तांचे बरोबर आसा आनी हांवूय पळयतां कशे भाशेन जेजू सांगती आमी सगळे जाण चलता कोण कोण खंयसर आसा ते सगळे बारकायेन पळोवन घेवया आनी शेत कशें आसा तें पळोवया आनी थंयसर गोव आसात कोणश्यो आसात गोवाच्यो आनी ताचे शिश्य फुडल्यान चलतात आनी ते कोणश्यो काडून त्यो खातात फारिज्यो फटकतात कित्याक शेनवारा दिसा करूंक नजो ते ताचे शिश्य कोत्तात आनी तो तांकां परवानगी दिता कित्याक कोत्ता काय म्हूण ते विचारतात जेजूक जेजू तांकां कितें सांगता दावीद कोण राजा बरोबर आसुल्ले तो कितें कोत्ता तो पयलो वेता फकत याज्ञिकांनी उणें खावंक जाय आसलेले कित्याक देवाक ते भेटयलेले तो घेता आनी खाता आनी आपणा बरोबर आसुल्ल्यांकूय दिता आनी जेजू मागीर म्हणटा शेनवार मनशा पासत केलेलो आसा मनीस शेनवारा पासत न्हय कित्याक लागून त्या दिसा देवा बरोबर वेळ सादच्याक आनी शेनवाराचो धनी कोण जावन आसा जेजू ताची सेवा चाकरी करता हांव ताका आमी बसता हांव ताका आमी एकवटान जियेता हांव तर ताचे बरोबर आसले म्हणटच आमकां आनी कितें उणें आसा जेजूची खोलायेन आमी मैती घेतलेली आसा आनी हे परी ताचो मोग करच्याक आनी ताचो पाटलाव करच्याक ताचे भाशेन आमी जावच्याक पूण आमी कशीं जातलीं हांव ताका एकवटान तो आमकां ताचे पवित्र आत्म्यान सुचयतलो कितें म्हणूंक जाय कितें करूंक जाय केन्ना करूंक जाय कितलें करूंक जाय हें सगळें तो आमकां भितरल्यान सुचयता ताका आमी हाजीर जावया आनी ह्या वेळार आतां आमी पवित्र बोजवणेंत हे 3 भाग घेवया पयले सुवातेर जेजूच्या एकवटान प्रत्येक सुस्कारान आमी रावता दुसरें म्हणजे ताचेर आमचे दोळे लावन थिरायता पूण तिसरें म्हणजे भावार्थाचे दोळे म्हणजे आमचे मनाचे दोळे उक्ते करून जेजूक आमी पळयतले आनी ताचेर नियाळ करून कितें घडटा तें आमी अणभवतले दुसरें म्हणजे तो कितें उलयता ताका आमचेर जावन ताचो परिणाम आमचेर कसो जाता ताका आमी हाजीर जातले आनी तिसरो म्हणजे तो कितें कोत्ता ताका हाजीर जावन आमी ते परी तो कोत्ता पळय तें आमी कोत्तले